टाकी पूर्णपणे बरी पडटली काय कितें हाचेर म्हजो पयलीं विचार जालो आनी 5000 सोल्स ह्या गांवांत आसा अशें ताणें सांगलें ह्या टाकयेचेर 5000 सोल्स जर आमी जर धरले जाल्यार आनी 175 ते 150 लिटर दर दिसा तुमकां एका मनशाक उदक धरलें जाल्यार म्हजे म्हायती प्रमाणे 150 × 5 15 × 5 = 75 7000 साधारण 0.75 mld उदक तुमकां दिसाक जाय. हे टाकयेची कॅपॅसिटी 650 क्युबिक मिटर आनी सकयली टाकी आसा ती 300 क्युबिक मिटर म्हणजे 0.95 mld उदक आमी तुमकां दिता. आतां हाचो उपयोग करप हो लोकांनी करपाक. खूब जाण न्हाता आसतना पी सोडटा, खूब जाण मेळत तशें उदक वापरता. मित्रांनो, हे जे उदक आसा ते जवळ जवळ आमकां एका क्युबिक मिटराक 12 रुपया पडटा. एका क्युबिक मिटराक 12 रुपया. आनी तुमकां आमी कशें दिता? आमी दिवपाकूच जाय. तुमी म्हणटाले दिता म्हणजे कितें? तुमच्याच पयसो. पूण ते 12 पडटा होय तुमचोच पयसो आनी आमी तुमकां दिता ते 2.5 रुपयांनी दिता म्हणजे सबसिडायज. बाकी कडेन कसो आसा? कर्नाटकांत गेल्यार तो 9 रुपया रेट आसा. महाराष्ट्रांत गेल्यार 10 क्युबिक मिटराक 11.5 रुपया आसा. 10 क्युबिक मिटरां वयले गेलो की आनी 12. आमचो तसो ना. आमी 15 क्युबिक मिटर वयर सुद्दां रेट कमीच दवरला. पूण 30 क्युबिक मिटर पर्यंत आमचो रेट 5.5 आसा. हे आमी कित्याक केलां? ताकाय कारण योजनेंतल्यान जेन्ना आकार येता किंवा योजना आकार घेता तेन्ना गव्हर्नमेंटाच्या माध्यमांतल्यान सबसिडायज उदक जेन्ना आमी तुमकां दिता तेन्ना ताजो वापरूय जसो जाय तसो जावपाक जाय. म्हणजे जितलें उदक मनशाक जाय. एका मनशाक उदक लागून बायलो सांगतले, दादल्या सांगपाक येवचें ना एकादलें, पूण बायलो नक्की सांगतले एका मनशाक दिसा उदक कितलें लागता. पिवपाक लागता 2 लिटर आनी 1 लिटर बाकीचे सगळे 3 लिटर. बाकीचें जें उदक आमी वापरतात तें सगळें वेस्ट वता. न्हाता तें उदक खंय वता? गटारांनी वता. आयदनां धुता तें उदक खंय वता? तेंय गटारांनी वता. कपडे धुता तें उदक खंय वता? तेंय गटारांनी वता. आमी विचार करना. म्हणजे जवळ जवळ 90% उदक जें आसा आमी दिसा वापरता प्रत्येक मनीस तें 90% उदक वेस्ट. फक्त 10% उदक आमी आमच्या बॉडीक वापरता. ते म्हणजे पिवपाक, जेवणाक आनी बाकीच्या. आनी हे वेस्ट उदक शेवट कोणाचें आनी खंय घालता आमी? गटारांनी सोडटा. ती गटारां आमी केल्या कित्याक? स्टॉर्म वॉटरची. जें उदकाचें उदक येता तातूंतल्यान तें गटारांतल्यान पास जावपाक जाय. आनी हे सगळ्या गोश्टीचो सारासार विचार केल्या नंतर गोंय जें डेव्हलप जाता आतां 24/7 आमी उदक दिवपाक आमची फकाणाय करता. म्हाका खबर आसा खूब जाण हांगा सुद्दां आसतले हो कितें उलयता काय म्हणून. पूण आमी एक मनांत धरलां 24/7 आज ना फाल्यां तुमकां उदक मेळटलेंच. आनी एक ल्हानशी पावती म्हणून ही एक टाकी आमी पयले प्रकल्प आज हांगा सुरवात केल्ली आसा. इलेक्टेड जावन सेकंड टायम मिनिस्टर जावन म्हाका दिसता हे पयले प्रकल्प आमी इनॉग्रेट केला फॉर द पीपल ऑफ सुकूर. उदकाची कॅपॅसिटी जवळ जवळ 650 क्युबिक मिटराची वयली टाकी, 300 क्युबिक मिटराची सकयली टाकी. जवळ जवळ 24/7 म्हणटले जाल्यार हे स्वप्न खर्रेकार आनी वाडेकार, मायणा, जोसवाडो हे 4 वाडे कनेक्ट केल्ले आसा. पायपलायन घाली म्हणून जायना, उदकूच सोडचें पडटा. उदकूच सोडिल्लें आसा. इल्ले दीस सुरवातीक 8-10 दीस बसपाक इल्लो टायम जाय पडटा म्हणून तुमी समजून घेवचें. पूण सांगता आसतना प्रकरण उदकाचें अशें न्ही. खंयचीय गोश्ट आज घेता जाल्यार पर्वरीच्या मतदारसंघान जी लोकांच्या हिताक आसा, लोकांक जाय तीच डेव्हलपमेंट म्हणून आमी घेतिल्लें आसा. वायट दिसता एकूच की इल्ले असंतुश्ट आत्मा अशे असतात की कितेंय बरी गोश्ट घेतली जाल्यारूय ती कशी वायट दाखोवपाचो तांचो प्रयत्न आसा. तांकां आमी दारां दाखोवन दालीच. म्हज्या इलेक्शनाक दाखयलें, पंचायत इलेक्शनाकूय दाखयलें. पूण कुत्र्याची शेपडी वांकडी म्हणटा पळय ती इल्ल्यांची वांकडी उरता. पूण तांकां हांव सांगूंक सोदतां की जें डेव्हलपमेंट बरें जाता तातूंत येवन पार्टिसिपेट जायात. परत परत रावन ते किरी गांजीर मूस कशें इल्ले करून भोंवतात पळय ताच्या पेक्षा म्हाका दिसता कामांत तांणी तितलोच हातभार घालो लोकांक काम करपाकूय बरें पडटलें.